सगळ्यांक येवकार. हासप हे खूप गरजेचे असता, पण आजकालच्या धावपळीच्या काळात सगळ्यांना खंय तरी आमी हासपाक विसरल्यात. आणि हे हास्य तुमच्या सगळ्या तोंडाचेर हाडचें म्हणून आमचो हो एंटरटेनिंग कार्यक्रम तुमच्या खातीर. आणि होच कार्यक्रम आज आमी घेवन आयल्या वेल्ल्या हांगासर. वेल्ल्या हांगासर आशिल्ल्या नायकवाड्या हांगासर आमी आमचो आयचो खेळ खेळटली. हांगासर कितली मजा येता, कितले प्रायजीस मेळटा आनी आमकां हांगासर कितले टॅलंट्स मेळटा ते थोड्याच वेळान खेळटले. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. नमस्कार. हांव राजश्री वांयगणकर तुमचें स्वागत करता. आमकां हे प्रुडंटाचो बरो जरा हटके हे प्रोग्राम हाडला हांगासर, म्हणून सगळ्या बायलांक मातशें खेळपाक मेळटली. आतां तेंच्या आंगान जे सुप्त गूण आसा तांकां वाव मेळटलो काडपाक आनी कितें खेळपाक, म्हणून आमी सारिका शिरोडकर हेचें स्वागत करता. तशेंच आमचे गांवचे वॉर्ड मेंबर दिक्षिता कळंगूटकर हिका बी आमी स्वागत करता. प्रुडंट मिडियाचो आमचो एक ओमकार फळारे तेचें आमी स्वागत करता. तशेंच तुळशीदास च्यारी तेंचें बी स्वागत करता. हे आमच्या प्रुडंट मिडियाचो जाफर ह्यो. सगळ्या उत्साहामध्ये आम्ही रोखीच आमच्या कार्यक्रमांक सुरुवात करता. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचा आवडीचो गेम शो जरा हटके. जरा हटकेच्या आयच्या भागात हांगासर जमिल्ल्यान सगळ्यांक मनापासून नमस्कार, सगळ्यांचे येवकार. हांगासर आमी आमची सुरवात करतली आमच्या आयच्या भागात. आणि आयच्या भागातलो आमचो पयलो राउंड जो आसता फुगड्यांचो राउंड. फुगड्यांच्या राउंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटली पळोवया. आनी ताका लागून हांगासर आसा आमचे कडेन एक ल्हानशे बाय शायवी हांगा यो. आनी तेजे बरोबर हांव एक चिट्स काडटली आनी आमी की आयच्या भागांतली आमची पयल्या राउंडाची पार्टिसिपंट कोण आसात ती. ओके. राजश्री वांयगणकर, प्रिया कलंगूटकर, जयवंती कळंगूटकर, नीता पेडणेकर, दीक्षा कळंगूटकर. शेवटची पार्टिसिपंट आमची जी फुगडचे राउंड खेळटली ती आसा उज्ज्वला वजरकर. ओके, सुरवात करूया आमी. आमचे पयली पार्टिसिपंट आमच्या बरोबर आसा. नाव सांगा तुमचें. जयवंती दत्ताराम कळंगूटकर. कितें करता तुमी. हाऊस वायफ. घरान आसता सो कितें करपाक आवडटा. जेवण. तुवें केल्लो खंयचो पदार्थ तुज्या घरच्यांक खूब आवडटा. रोस. कसलो रोस. वाटाण्याचो. वाटाण्याचो बरें करतली. ओके, तुजे हॉबीज आनी कितें करपाक आवडटा. जेवण सोडून आनी कितें करपाक आवडटा. डान्स करपाक आवडटा. आवडना. फुगड्यो घालता. बरें पदां म्हणपाक आवडटा. केन्ना म्हणला. फुगडच्या राउंडाची आमची पयली पार्टिसिपंट आसा ती जयवंती आनी तिका ते पदां म्हणपाक आवडटा आनी ती पदां किचनान म्हणटा. सो तिच्या कडेन आज आमी एक बरेंशें पद पयलीं आयकुया आनी मागीर आमी रोखडीच सुरवात करुया आमच्या फुगडच्या राउंडाक. दिसला ग बाई दिसला मला बघून निघाला तर हसला. ओके, तिने बऱ्यापैकी ट्राय केले पण ते पद कितें आशिल्लें खबर ना. ओन कितें तरी म्युजीक बी लायली. पण मोठ्यान ताळयो जोनी तुजो फर्स्ट डेब्यू आयटम फॉ पयलेच फावटी अशें पद म्हणटा ती हांगासर सदांच किचनान म्हणटा खंय ती. ओके, तुमचो प्रश्न आसा कलांगूटचे MLA कोण. मायकल लोबो. मायकल लोबो. शुअर तू. तुमचे कडेन आनीक असं उत्तर हाज्या पेक्षा बरें. कॉन्फिडंट. शुअर. तुजो प्रश्न आशिल्लो कलांगूटचे MLA कोण आनी तिजें उत्तर सारकें आसा. मोठ्यान ताळयो जावन तिच्या खातीर. आनी तिका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांच्या कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. नाव सांगा. प्रिया सुदन कळंगूटकर. तुम्ही कितें करता. हां, घरा काम करता. आनी कितें करपाक आवडटा. जितली काडून मदीं मदीं हांसपाक आवडटा. कितें आवडटा करपाक. डान्स बी केन्ना केला. हां, केला. खंयसर केल्लो. तुम्ही अशी वेगवेगळी ॲक्टिविटीज आसा तुमच्या ग्रुपाची. फॅशन शोय करता. हिने केला फॅशन शो. तुवें भाग घेतिल्लो फॅशन शोन. हां, पळयला फॅशन शो कसो करता तो, कशें चलता ती पळयला. ओके, चल एक राउंड आमच्या खातीर. ओके, आमच्या बरोबर सुप्रिया आसा आनी सुप्रिया हांगासर आमकां फॅशन शोचो एक वॉक करून दाखयतले. ते परत वचून परत यो. हां, थंयच्यान परत दिली. ताळयो जावन तुज्या खातीर मोठ्यान. आवयस ताळयो. परफेक्ट पोजीस इफात दिले तिने बऱ्यापैकी हांगासर यो. म्हणजे खरेंच हांगासर तिने भाग घेतला किंवा पळयला तिने आनी
मोठ्यान ताळ्यो जोनी तुज्या खातीर. ओके, तुजो प्रश्न ही एक म्हण आसा ती तुमी पुरी करपाक जाय हा. सारकी एक म्हण ती अळी मिळी येताला हात तर करा बाकीच्या कोणाक राव. अळी मिळी आता हिच्या मनात विचार कितें चल्ला ओदोळ पासून आपल्याक प्रॉम्प्ट करून सांगताली कितें कितें आता पळय आपण हात वयर काडटा पण आपल्याक आन्सर दिना. ओके, तिका चान्स दिवया. अळी मिळी गूप चिळी. अळी मिळी चिळी सारकें उत्तर आसा तिचें. मोठ्यान ताळयो सोनी तिचे खातीर. आनी तिका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 100 रुपीजचो कॅश. कारण हो प्रश्न आशिल्लो फॉरवर्डेड आनी तातूंत तुजो प्रश्न येतलो पण ताचे पयलीं तुजी ओळख करून घेवया. नांव सांग तुजें. हांव राजश्री पांडुरंग वांयगणकर. तुमी कितें करता. हावज वायफ फॅशन शो करता. आनी म्हाका म्हणजे संगीताची आवड आयकपाची आहा म्हणपाची आहा. लिंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई. लिंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई. आज माझ्या पाडसाला झोप का ग येत नाही. लिंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई. मोठ्यान ताळ्यो सोनी तेंचे खातीर. खूब सुंदर. आनी तुजो प्रश्न आहे कितें आसा तो धार्मीक कॅपिटल राजधानी म्हणजे रिलिजियस कॅपिटल ऑफ इंडिया खंयची. धार्मीक धार्मीक म्हणजे सर मॅक्सिमम थंय देवळां आसा चडशे धार्मीक जी कृत्य आसा थंयसर जाता त्या हितून वता सिटीन त्या. ओके, तांकां उत्तर येना. तुमकां उत्तर येता कोण तरी हांगा आन्सर दिला म्हाका. ओके, ऑडियन्सान आमकां हांगासर आन्सर मेळटा. वारणासी. तुजें नांव कितें. गायत्री रेडकर. ओके, आणि गायत्रीन हाचे उत्तर सारखे दिले आणि गायत्रीक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. एक नाव सांग तुजें. नीता राजू पेडणेकर. तुम्ही कितें करता. हाऊस वायफ. तुजो प्रश्न ऐक. एक प्राणी आसा जो पायान जेवण टेस्ट करता किंवा पायान जेवणाची टेस्ट घेता. कोणाक खबर आसा. फक्त हात वर करा. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा ट्राय करू शकता. ओके, उत्तर हांवूच सांगता. आमी सगळे प्राण्यांची नांवां घेवची न्ही. उत्तर आसा बटरफ्लाय. नांव सांगा तुमचें. दीक्षिता दिगंबर कलंगुटकर. तुमी कितें करता. हाऊस वायफ. हाऊस वायफ. जगातलो सगळ्यांत व्हडलो पोस्टल नेटवर्क खंयच्या देशाचो आसा. जगांत सगळ्यांत व्हडलो पोस्टल नेटवर्क किंवा पोस्ट ऑफिसा मॅक्सिमम ना तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा. इंडिया. उत्तर दिला इंडिया आणि उत्तर सारखे आसा. नाव सांग तुजें. सोनिया नाईक. सोनिया. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी तुका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. नाव सांग. उज्ज्वला ओझरकर. तुम्ही कितें करता. हाऊस वायफ. तुमकां जर एक चान्स आयलो ऑफर आयलो आनी तुका सांगलें की एक बरो पिक्चर काडटा आनी तुका आमी पौराणीक हे आनी तुका सुर्पनाखाचो रोल दिलो सपोज आनी तुका सांगलें हांसून दाखय जाल्यार तूं कशें हांसून दाखय. हा 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 हा. हा हा हा. हांसपाचे आवाज येवपाक लागल्या. ऑडिशनाक मागून तेंचे आमी हांगासर सुद्दां हे ऑडिशन कवर करुया. शेवटचो प्रश्न हांगासर सारको एक प्रश्न हो. भारतान खंयच्या राज्याचो एक वेगळो असो फ्लॅग आसा तेंचो वेगळो ध्वज आसा. तेचो म्हणजे आमचो हेच आसात फ्लॅग आसात नॅशनल फ्लॅग आसा पण तेच्या व्यतिरिक्त तेंचो आनी एक फ्लॅग आसा ते खंयचे राज्य. हातूय करा आन्सर हेच्यान घेवचें ना. ओके, तिका येना. फुडें. महाराष्ट्र. उत्तर चुकलें. पाकिस्तान. पाकिस्तान. भारतान म्हणला हांवें. आमी इतले येयलो म्हणून भारतान घेतला पाकिस्तानाक. फुडें फुडें फुडें. जम्मू काश्मीर. उत्तर दिला जम्मू काश्मीर आणि तांचे उत्तर मोठ्यान ताळ्यो सोनी तेंच्या खातीर सारकें आसा. नांव सांग तुमचें. ओके, आणि हो ऑडियन्स प्रायज वता रेखाक आनी रेखाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. जे पार्टिसिपंटाक आनी जे ऑडियन्साक हांगासर प्रायज मेळ्ळा कॅश प्रायजीस मेळ्ळा तांच्या खातीर एकदम परत एक फावटी मोठ्यान ताळ्यो जावनी. फुकटचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. त्या निमतान हांगासर आमकां बरी हांगासर एक सिंगर मेळ्ळी. हांगासर बरी एक आमकां मॉडल मेळ्ळी. हांगासर आनी एक सिंगर मेळ्ळी आमकां. हांगासर आमकां एक एक्ट्रेस मेळ्ळी. अशें करून आमकां ह्या फुकटच्या रावंडाक भरपूर आमकां हांगा कितें कितें मेळ्ळें. हांगासर एक न्यू आमी हांगासर टॅलंट हंट केला आनी ह्या टॅलंटा खातीर आमी ताळयो मारुया आनी रोखडीच खेळुया आमचो फुडलो रावंड.
धवपटीच्या रावंडा उपरांत आता वेळ जाला आमचो आयच्या भागातलो फुडलो रावंड खेळपाचो जो आसता आमचो कभी हा कभी ना. कभी हा कभी ना सगळ्यांक खबर आसा. परत एक फावटी सांगता तुमच्या खातीर. वेगवेगळे तुमकां प्रश्न विचारतले. टायम आसलो 40 सेकंदाचो आनी ह्या वेळान तुमी हय आनी ना म्हणप ना. पण हेजो अर्थ असो ना की तुमी उगी रावप किंवा बरी तकली हालोवप अशें ना. तुमी उलयत रावूंक जाय म्हज्या बरोबर आनी हय आनी ना म्हणीत जाल्यार तुमी आवट जातली. ओके सो हो रावंड खेळपाक आमकां पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती. आरोही अन्नपूर्णा पिंगुळकर, अन्नपूर्णा पिंगुळकर, अन्नपूर्णा वांयगणकर, सृष्टी बागकर, शर्मिला पेडणेकर, शीतल पळ, साची वांयगणकर. ओके शीतल तू कितें करता? हाऊस वाईफ. हाऊसवाईफ. ओके आमी तुज्या बरोबर रावंड स्टार्ट करता. तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. हाऊसवाईफ सो घरांतले भुरग्यांचे बी तूच करता आसतले. हय. ओके आमच्या बरोबर आसा सेकंड पार्टिसिपंट सृष्टी आणि सृष्टी इज ऑल सेट. तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. कसले कार्यक्रम पळयता तूं? झी टी व्ही वयले बी सगळे आवडटा कार्यक्रम पळोवपाक खूब आनी टायम मेळटा पळोवपाक? खूब आसता टायम. घरान कोण कोण आसा? मम्मी भाव ओके भुरगीं ती काम करपाक हेल्प करता मम्मी बी? या या किंवा हे नाही या म्हणूंक ना. या म्हणलं तुवें. या आनी हय आनी ना म्हणजे या येस तितून आयले ते. ओके नाव सांगा तुमचें. ओके अन्नपूर्णा. अन्नपूर्णा तुम्ही कितें करता? हाऊसवाईफ. तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां. सगळींच हांगासर हाऊसवाईफ आसा सो तुमचो ग्रूप बी आसा हांगासर आनी ग्रुपान कितले मेंबर आसा? आणि कार्यक्रम असतात वेगवेगळे आसता आणि तुम्ही पार्टिसिपेट करता? हां आसता तुम्ही पार्टिसिपेट करता? करता. आवडटा करपाक? आवडटा करता. टायम मेळटा? मेळटा. आणि घरान तुमचें काम आणि हे तुमकां सांबाळपाक कोण आसा हेल्प करपाक घरान कामाक बी? आणि हांगासर तुमी पळयलां की वेगवेगळे बायलो आसा हांगासर. आतां जस्ट हांगा सृष्टी आशिल्ले, शीतल आशिल्ले ते रोखडे हय आनी ना तुका दिसता हय आनी ना म्हणसर रावूं शकता कशें आमी? हां तो म्हाका आवडटा खेळ खेळपाक? जाता. आवडटा. ओके बऱ्या पैकी तिने खेळा मोठ्यान ताळोजांनी अशें खेळप आसता. एक्झॅक्टली अशें खेळप आसता. ओके आमचे फुडली हांगासर पार्टिसिपंट आसा पळय ती कितली टॅक्टफुली खेळटा ती आणि पळोवया आमकां आनी विनर मेळटा जाल्यार. नांव सांग तुजें. साची वांयगणकर. ओके साची तू कितें करता? कपडे शिवता. ओके ऑर्डर्स बी घेता? हय. कसले? ब्लाउज चुडीदार. ओके तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. तू टेलरिंगचे हांगासर ऑर्डर्स बी घेता सो तुजे कस्टमर चडशे हांगासरले आसतले न्ही? हांगासरले आसता. आणि तुजे ब्लाउज तूं शिवता? शिवता. बरें शिवता तूं? बरें शिवता. आणि कस्टमर्स खूप येता तुजे कडेन? खूब येता. आवडटा शिवपाक? कोर्स केला? हय. बऱ्यापैकी खेळटाले ते पण एज युजल सृष्टीन सांगला तशें की हय ना म्हणप जाता आनी तशेंच हांगासर जालें. तुमचें नांव सांगा. अन्नपूर्णा पिंगुळकर. ओके हांगा 2 अन्नपूर्णा आशिल्ली दुसरी अन्नपूर्णा हांगासर आसा. तुमी कितें करता? हाऊसवाईफ. तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां. हाऊसवाईफ सो आनी कितें करपाक आवडटा? जेवण करपाक. जेवण बरें करता तूं? आं आवडटा घरच्यांक तुजें जेवण केल्लें? मोठ्यान ताळ्यो जावन तिच्या खातीर. शेवटची पार्टिसिपंट आमच्या बरोबर आसा आणि सध्या आमकां एक विनर मेळ्ळा पण त्याच्यापेक्षा आनी एक्टीव आनी स्पॉन्टेनियस आन्सर आयता जाल्यार पळोवया आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट. नांव सांग तुजें. शर्मिला पेडणेकर. शर्मिला. तू कितें करता? हाऊसवाईफ. तूं हाऊसवाईफ? हय. अजून टायम स्टार्ट जावंक ना. तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. ओके तूं हाऊसवाईफ सो बाकीच्या हॉबीज बी आवड आसा करपाची? बाकीचे ना कपडे शिवपाचे. बाकीचे ना. ओके सो आमचे कभी हा कभी नाची आमकां हांगासर विनर मेळ्ळा. फुडें यो मोठ्यान ताळ्यो सोनी तुज्या खातीर. ओके आमचे कभी हा कभी नाची विनर येता अन्नपूर्णा वांयगणकर आणि हो तिका प्रायज स्पेशल प्रायज मेळटा जो स्पॉन्सर केला आमकां दीक्षिता कलंगुटकर हांच्यांनी. मोठ्यान ताळ्यो सोनी आमच्या स्पॉन्सरा खातीर आनी आमच्या विनरा खातीर. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमकां सगळ्यांक दिसता की केन्ना केन्ना आमकां हय आनी ना म्हणनासर रावपाक जायना अशें खूब जाणांचें ओपिनियन आशिल्लो हांगासर. आनी आमी जेन्ना खंय खंय वता आमची पार्टिसिपंट आसता ती तांकां दिसता की हय आनी ना म्हणचें तें कंट्रोल करता पण केन्ना एक पॉयंट असो येता की तांकां हय आनी ना म्हणचेंच पडटा. आनी थोडी पार्टिसिपंट अशी आसा जी इतली टॅक्टफुली खेळटा आनी आमकां विनर मेळटा. सो मोठ्यान ताळ्यो जावनी सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर आनी आमच्या विनरा खातीर.
त्या उपरांत सगळ्यांचे परत एक फाटी स्वागत घेऊया आमचो फुडलो राउंड जो आसा नेम मारा प्रायज जिका. नेम मारा प्रायज जिकाचे पार्टिसिपंट पळोवया कोणते आनी म्हाजे बरोबर आसा नैतीक पळ. नैतीक चिट्स काडुया मरे. श्रद्धा बर्डे, लक्ष्मी मांद्रेकर, माया, इंद्रा प्रभू, सोनिया नाईक, गायत्री कलंगुटकर. नेम मारा प्रायज जिका हो गेम खेळपाक आमच्या बरोबर आता ऑलरेडी 6 पार्टिसिपंट आसा आनी तांचे बरोबर आमी हो खेळ खेळटली. प्रत्येकाक मेळटलो एक चान्स. ते कप तुमी उडोवपाक जाय. ते कपा पर्यंत जो प्रायज आसा तो प्रायज तुमचो. कांय कपा अशे हाजे पर्यंत प्रायजूय ना. ओके सुरवात आमी तुमच्या पासून करूया. ओके रा ओके रेडी. ओ ओके फुडली पार्टिसिपंट. कप हिट जाले पण कप पडूंक ना. ओके आता खेळटले श्रद्धा. ओके श्रद्धान 2 कप हिट केला. 2 प्रायजीस आसा हांगा पण ताका एक चूज करचें पडटा. दोनूय प्रायज आमी दिवची ना. सो भितर एक चॉयस तुवें करपाचें खंयचें जाय तें. ओके प्रायज पळोवया. ओके श्रद्धाक मेळटा हो स्पेशल गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आतां खेळटले माया. जस्ट मिस्ड. आता खेळटले सोनिया. ओके आता खेळटले गायत्री. ओके आमच्या बरोबर पंच आसा आनी ती खेळटली आता. दीक्षितान कप हिट केले आनी दीक्षिताचो प्रायज आसा ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. सचिन कप बऱ्यापैकी हिट केले आणि ताका मेळटा हो सूर्या मसाला. कॉंग्रॅच्युलेशन. जेवण बरें करता मगो. ओके वा मी हो यूज करू शकता. आता खेळटे शीतल. ओके शर्मिलान कपात 3 हिट केला पण ताका प्रायज एकूच मेळ्ळा. जो प्रायज आसा ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके साची वांयगणकराक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट अन्नपूर्णा. ओके ही आशिल्ली आमची सगळे पार्टिसिपंट जेंच्यांनी आपलो लक ट्राय केलो. नेम मारा प्रायज जिका ह्या राउंडाक. कांय जाणांक लकान साथ दिली, कांय जाणांक दिवंक ना. मोठ्यान ताळयो जाली सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर. नेम मारा प्रायज जिका ह्या राउंडा उपरांत आता वेळ जाला आमचो आयच्या भागातलो फुडलो राउंड खेळपाचो जो आसता आमचो हटके राउंड. आणि डेफिनेटली हटके राउंडची आयची गेमूय आमची खरेंच हटके आसतली पण ताच्या पयलीं पार्टिसिपंट पळोवया कोणती. आणि आमची चिट्स काडपाक म्हजे बरोबर आसा समर्थ पळ, रामेश्वरी वांयगणकर, वृंदा, सलिंदा, शांतल कलंगुटकर, शुभांगी मांद्रेकर. ओके गेम तुमकां सांगता कशी आसतली ती. तुमच्या दोळ्यांचेर पट्टी आसतली बांदलेली आनी हांगासर अशे दोरयो आसतल्यो सकयल. हां आनी थंय तुमची फिनिशींग लायन थंय आसा. स्टार्टींग पॉयंट हांगासर. तुमी स्लोली पांय घालून दोरयेच्या हितून सावकास ते क्रॉस करून तुमकां ते क्रॉस करपाक जाय. सगळ्यांत पयलीं क्रॉस करता ती जातली राउंडची विनर. ओके इतलेच सकयल आसतले. हां पळय अश्यो 2-4 आसतल्यो. अशें हांगा 2 जाल्यो मागीर फुडें हांगा 2 आसतल्यो. पळयात सारक्यो. हां फुडें बे अशें आसतल्यो आनी तुमी पांय घालून तुमी क्रॉस करपाक जाय. आमी हांगासर दोरी घेवन तयार आसा. आमची पार्टिसिपंट हांगासर दोळ्यांक पट्टी बांदून रेडी आसा आनी रोखडीच आमी ही गेम हटके आमचो राउंड जो आसा तो सुरवात करता. ओके सो रेडी स्टार्ट. हटके राउंड आमचो कसो हटके जालो आनी इतलो मजेशीर जालो तुमी पळयलो. आमचे बरोबर हांगासर 2 विनर आसा. एक रनर अप आसा हांगा एक विनर आसा. विनराक पयलीं विचारया की ताका भंय दिसूंक ना दोरयांचो. तूं कशें चलत गेले गो थंयसर तितले फास्ट पडले पण पांय घालून इतलो कॉन्फिडन्स. हां सवय आसा अशी उडक्यो मारून मारून वचपाची बी. हां दोरयांनी बी खेळटा. दोळे धापून खेळटा दोरयांनी. मोठ्यान ताळयो जाली ताचे खातीर. नाव सांग तुजें. संचिता. आनी संचिता आतां ह्या राउंडचे विनर हटके राउंडचे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स.
आणि रनरअप जाता पूर्वा आणि पूर्वाक मेळटा हो स्पेशल गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. हटके रावणा उपरांत आता वेळ जाला आनी एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its door for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. विसा उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत. खेळूया आमचो फुडलो रावंड आणि फुडलो रावंड आसा डान्स रावंड. डान्स रावंडची पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती. आनी म्हाजे बरोबर सांगा सान्वी, दुर्गा पुजारी, अनिता केरकर, गायत्री रेडकर, संजिता कोरगांवकर, विशया मान आणि विनर आमचे एक न्ही दोन गाडये. ओके, सो एक आमचे रनरअप आसतले आनी एक फायनल विनर. आमच्या डान्स रावंडची रनरअप जाता रनरअप सेकंड प्राइज कोणाक वता माया. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि विनर जाता गौरी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या मम्मीचो डान्स आमी पळयलो. आतां आमी पळोवया तेंच्या भुरग्यांचो डान्स. हांगासर आशिल्ली धाकटी आमची जी माणकुली भुरगीं आसा तांच्या खातीर एक स्पेशल ज्युनियर डान्स कॉम्पिटिशनचे विनर जाता नव्या. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. आणि सगळ्या भुरग्यां खातीर आनी एक फावटी मोठ्यान थाळयो. चक दे रावंडाक आमी सुरवात करता आनी चक दे रावंडची पार्टिसिपंट आमचीच बरोबर आसतात हांगासर. आनी गेम तुमकां सांगता कशी आसतली ती. हांगासर आमी समोर दवरला ग्लास आनी ग्लासांनी आसा बॉल. प्रत्येक पार्टिसिपंटान हांगासर उदक घेवपाक जाय हातीन आनी ते ग्लास भरपाक जाय. जेंचो ग्लासांतल्यान बॉल पयली भायर येता ती जातली ह्या रावंडची विनर. गेम कळ्ळी सगळ्यांक? ओके. स्टार्ट. कन्फ्युजन करू नाका, सुशेगाद. ओके, स्टॉप 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 स्टॉप. आयच्या भागातली चक दे रावंडची विनर जाता गौरी वजे आनी तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडेन हो कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. काणका मिल्ला हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. फुडल्या भागान रोखडीच मेळटली तुमच्या वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा तुळशी.
सूर्या मसाला जाफर सूर्या मसाला सूर्या मसाला लेके या. राव कधी एकदा मागीर काडटा मागीर काडटा आयला मरे शूट तेजे ते भुरग्यांक मातशें प्लीज आपापल्या भुरग्यांक सगळ्यांक धरात कळ्ळें आनी 2 शब्द उलोवंक जातले जाफर ना जाफर कॅमेरा कितें अरे जाफर यो मरे हांगा यो